दुसरो इतिहास आनी 4 जेन्ना जोसाया राज करूंक लागलो तेन्ना तो 8 वर्सांचो आसलो आनी जेरुसलेमांत 31 वर्सां पर्यंत ताणें राजवट चलयली. सर्वेस्परा मुखार जें सारकें आसा पळय तें ताणें केलें आनी आपल्या पुर्वजा दाविदाच्या पावलांनी चल्लोलो आनी उजव्यान न्हय पूण दाव्यान न्हय तेजेर तो चल्लो आनी तो तातूंतल्यान उजव्यान न्हय दाव्या वाट्यान चल्लो आनी तो भुरगो आसतनाच म्हटल्यार ताका ते राजवटीच्या 8व्या वर्सान अजुनूय तरणाटेपणान तो आसलो. आपल्याच्या पुर्वजाच्या दाविदाच्या देवाक तो सोदूंक लागलो आनी 12व्या वर्सान तो उंचल्या पावंड्यार आशेरा देवीच्यो मुर्त्यो आनी कांतलेल्यो पळय त्यो कडली. त्यो मुर्त्यो काडून उडोवन ताणें जुदाक आनी जेरुसाल्याक नितोल करच्याक लागलो. जोसाया ह्या नांवाचो एक भुरगो 8 वर्सांचो आसतना तो राजाच्या रुपान ताका वेंचून काडलो. कित्याक काय 8 वर्सांचो आसतना ताका राजा जावचो पडलो? कित्याक म्हणल्यार ताजो बापूय सारको नासलो. कितें तें? ताजो बापूय सारको नासलो. ताजो बापूय सारको नासलो म्हणून ताका जेविशी मारलो. ताजो बापूय खोटो मनीस आसलो म्हणून ताका मारून उडयलो. 2 वर्सां ताच्या बापायन राजवट चलयली. जी राजवट चलयली पळय ते खोटेपणान चलयल्या म्हणून ताका मारून उडयलो. बापूय सारको न्हय, पातकी तो, ताका लागून ताका मारून उडयलो. आतां आमी वाजूया 30 आनी 7. आमोन जेन्ना पळय तो राज चलयतालो पळय तेन्ना तो 22 वर्सांचो आसलो. तेणें जेरुसलेम राज केलें. ताणें आपल्या बापायच्या मानेसाचे भाशेन केलें जें सर्वेस्पराचे नदरे मुखार वायट केलें. आपल्या बापाय त्या बापायच्या भाशेन, बापाय न्हू, आयकतात काय? आपल्या बापाय पनेसाचे भाशेन वायट ताजी चाल आसली. मानेसे बरो नासलो, पातकी मनीस आसलो. 50 आनी 5 वर्सां यहुदा राजवटीन 20 राजांनी राज केलें आनी ते 20 राजा मदें 50 आनी 5 वर्सां पण राज करता पळय तो एकलोच पळय तो मानेसा. वो मानेसे म्हणटा पळय तो कितलो खोटो मनीस तो पळय आतां आमी तातूंत पळोवया. आख्खे देशाक सर्वेस्पराचे विरुद्ध जेवचे खातीर, आख्खे देशान पळय सर्वेस्पराक सतावंक आनी ताका दूख दिवचे खातीर तांचेर ताणें तो दुयेंस दाखोवचे पळय तितले पळय जितले पातकाचे राजवट चलय तितले पातक ताणें केलें. व्हरतो पातकी मनीस. पूण ताजो बापूय कोण तो तुमी जाणाव? मानेसाचो बापूय कोण तो तुमी जाणाव? तो एकदम बरो ओत्मीक हेजिकिया जावन आसा. बापूय सारको ओत्मीक, बापूय सारको मागण्यांचो झुजारी, बापूय जाल्यार सर्वेस्पराची सेवा करपी. राजा हेजिकिया तेन्ना दुयेंत जालो, ताका रोग लागलो. आयजाया प्रवादी थिंगा येता. सर्वेस्परान म्हाका धाडला तुका सांगोंक. कितें सांगोंक? तूं मरतलोय. तूं मरतलोय. पळय तुजे घोराबो जो सारको करूंक जाय पळय तें सांग. हें सर्वेस्पराचें उतर हांव तुका सांगोंक आयला. हें सांगून येसाय भायर सरलो. येसाय कोण तुमी जाणा न्हू, तो थिंगासर प्रवादी. आनी हांव अशें भायर सरतालो. हेजिकिया थिंगा रोडोंक लागलो. बापा बापा, म्हाजो उगडास खोर म्हज्या बापा. ह्या पळय दुयेंसान हांव दूख काडटां. आतां मोदेंच म्हजो प्रवास काबार जावचो. हांव नको कित्याक? म्हाका भिरांत दिसता. म्हणल्यार इतलें ताणें तें वर्णन थिंगा करूंक ना. ताणें आपल्याची दोळ्यां दुखांनी दुखणून ताणें थिंगा विनंती केली, म्हाजी काकलूत कर बापा. तो रडलो. आनी थिंगासर तुमी जाणाव उत्पत्ती म्हणल्यार थिंगासान सगळ्याक आमी पळयत जाल्यार प्रकाशनीच्या पुस्तकान कोणूय केन्नाय पळय खरें पळय दुखीची दुकान ताणें वावयला तर ताचेर काकलूत केल्या. मोगाच्या भाव भयणानो, तुमी कितले मागणें करता पळय ताजे मागण्याचो तुका जबाब मेळना काय? जाल्यार दुकान घोळून तूं मागणें कर. मारता जेजू लागीं म्हणटा, जेजू जरी तूं हिंगा आसलो जाल्यार म्हजो बाय मरचो नासलो. ते भशेन प्रचार केलो. मागीर जेजू कोणें तें उलोवंक लागलें. ताज्या उपरांत मारी तें कांय म्हणोंक ना. सारकें येवन जेजूच्या पांयांशी पडटा, रडटा. जेजून मारी रडटा तें पळोवन तोवूय रडलो. जेजून दुकां गोळिल्लीं बायबलान बरयला. मारता थिंगासोन येवन जेजू कोणें कितले पासून उलोवन ताजें थिंगासर प्रॉब्लम आसलें पळय तें सॉल्व जावंक ना. ताज्या घरांत तें प्रॉब्लम अजुनूय आसा.
घरान मरण येयलां, घरान आतां दादलो मनीस ना, कसलोच आदार ना, कसलोच तेंको ना. असल्या वेळार जेजू कोणें येता आनी आपलें दूख सांगता, सगळें तें उलयता, पूण समाधान मेळना. आतां पळय तेंच प्रॉब्लम थिंगा मारी येता आनी ते उतरान न्हय, पूण कशें कोत्ता फुगार जावन ताणें हिंगासर रडोन आपल्याचें प्रॉब्लम तेका तें सांगलें. जेजूचें मन सारकें मोव जालें. काकलूत केली, ताणें तांकां काकलूत केली. मागीर कितें घडलें? मेलोलो पळय, फोंडांत दवरलो पळय ते लाजराक, मारयेचें तें दुकां तितून ताका जिवी दिता. दुखांनी शक्ती आसा. दुखांक वयला पळय तितून तिका बळ आसा. तुवें पळय जी मागणें केल्या ताका जबाब तर मेळना जाल्यार दुखांक वोवन प्रयत्न कर, हांव सांगता तुका जबाब मेळटलो. आयज आमचे भितर जायत्यांचे निबोर जाला, तेंचे काळीज. कितलें दूख आसा, कितलें कश्ट आसा, तरी आसतना कितले पासून तिंगा दुयेंसां आसतना पासून मात पासून देवाच्या आजीरपणान दुखां ते वावयनात, सारके निबोर काळजाची जाल्यान. आनी त्या पासत तुमचे कश्ट आनी त्रास ते पयस जायनान. प्रितीच्या भावा भयणांनो, एजिकिया रडलो. राजाचें दुसरें पुस्तक 20 आनी सुरवातेची वडी. त्या दिसा एजिकियाक पळय अशें पळय रोग येयलो, तो आतां मरणाक पावलो. आमोसाचो पूत पळय त्या आयजिया थिंगासर वचोन तेका अशें म्हणटा पळय, तूं त्या सर्वेस्पराच्या घरान येंक, जें तुवें सारकें करूंक जाय तें सारकें कर, कित्याक तूं आतां आनीक उरचो ना, मरतलो. मागीर ताणें आपल्याचें मुखामल ते वणटेक केलें. वणटेक आपल्याचें मुखामल करप म्हणल्यार मातशी सोजमीकाय घेयात. जुद्याचे लोक पळय जेन्ना पळय ते मागणें कोत्तात पळय, ते जेरुसलेमाचे वाटेन मेळोन ते मागणें कोत्ता. दानियेल मागणें करूंक उपकारना पळय आज्ञा दिल्या आसतना पासून तो आपल्याच्या जेरुसलेमाक आपल्याचे दारवंटे उक्ते करून ते वाटे पळोवन ताणें थिंगासर जेरुसलेमाचे त्या थिंगासर पळय तें मंदीर आसा, थिंगा सर्वेस्पर आसा म्हूण तांचो तो भावार्थ आसा. त्या मंदिराचे वाटेन पळोवन थिंगासर ते मागणें कोत्ताले. तशें ते करी. वणटेचे वाटेन पळोवप म्हळ्यार त्या वाटेन जेरुसलेमाचें तें मंदीर जावन आसा. ते वाटेन सर्वेस्पराक कोणें पळोवन ताणें कितें केलें? वणटेक आपल्याचें तोंड वाटेन केलें आनी सर्वेस्पराक म्हणलें, सर्वेस्परा, हांव विनंती कोत्ता, म्हजो तूं उगडास कर की हांवें प्रमाणीकपणान आनी स्वतांत तुज्याच मुखार हांव सदांच तो चलत आयला. जें तुका मानवता तेंच हांव करीत आयला. तेन्ना एजिकिया फुगार जावन तो रडलो. एजिकियाक थिंगा व्हरतो रोग आयलो. 2-3 दिसांनी तो मरचो आसलो. ताणें मागणें केलें, भावा भयणांनो, म्हजें काम सोंपलें, म्हजें काम सोंपलें. अशें चिंता थिंगासर ताणें मागणें केलें. आमचे भितर अशे भाव भयण आसा जे आतां सोंपलें म्हणटा ते. म्हजी सर्वीस गेली, आतां म्हजें काम जालें. म्हज्या बिजनसांत थिंगा लुकसाण जालें, म्हजें सगळें सोंपलें. एक आसरो आसलो, तोय गेलो, म्हजें आतां सगळें सोंपलें. म्हजो घोव म्हाका सांडून गेलो, म्हजी बायल म्हाका सांडून गेली, म्हजीं भुरगीं म्हाका सांडून गेलीं. म्हजें सगळें सोंपलें. थोडी भलायकी आसली म्हणून हांव मेहनत करून थिंगासर काम करी, पूण आतां म्हाका एक सारकें भिरांकूल एक रोग म्हाका जाला. आतां सगळें सोंपलें. आमचे मदें कोण आसा काय म्हजें सगळें सोंपलें म्हणून अशें म्हणटा ते सारके उदास जाल्यात, सारके कांसेर जाले आनी चिंतेस आसात जाल्यार तुमी मातशें आयकात. एजिकिया पळय व्हरते पळय ते दुयेंसांतल्यान तो वयता तेन्ना त्या सर्वेस्पर आयजायाक सांगता वचून ताका सांग तेजें सगळें सोंपलें. तो आतां उरचो ना, तो आतां मरतलो. हेंच आतां पळय तो प्रवाद येवन ताका सांगता. एजिकियान कितें केलें तुमी जाणो? जालें काय? म्हजें काम जालें काय? अशें म्हणून रडोंक बसोंक ना. आमचे मदें जायते जाण रडटात, दुखांक वयतात. दादलो जायत वो बायल जायत, रडत आसतात. सारके बाकीट भरून सारके बाल्टीन रडत आसात, दुखांक वयतात. तुमी तुमच्या घरान एकसूरपणान रडोन बसून कांयच फायदो ना. तुजें आसा पळय तें दूख सगळें तें वोकोन थिंगासर बेश्टें रडोन कांयच फायदो ना. तुमचें रडणें एकसूरपणान तें रडोवप उपकार ना. सोम्या कोणें रडचें. सोम्या कोणें रडलो जाल्यार तुका तेजें फळ मेळटलें. म्हजें काम जालें, आतां हांव मरचो आसा, असो रडोंक ना. जेन्ना ताका गमलें आतां सगळें सोंपलें म्हणून सर्वेस्परा कडेन वळोन पळयलो. बापा, तूं जाणाय हांव कसो जियेला पळय तो. पातकी लोकां मदें रावता आसतना पवित्रपणान आनी पवित्रपणान राजवटी चलयला न्हू बापा. म्हजें जाता तितलें पळय तुका पळय खुशी दवरपाक हांवें प्रयत्न केला बापा. आनी एक पावट म्हज्या जिविताक तूं उगडास कोर बापा.
ह्या भाशेन तो दुखान रडोंक लागलो, आयजाया आयजाया, वय बापा, तुका परतून वसोंक जाय. खूंय बापा, हेजिकिया कोडे वस. जरी हांव त्या सुवातेर आसलो जाल्यार कितें मेलो काय तो? अशें म्हणटलो. कित्याक बापा? वसोन ताका सांग. ताची पळय ती दुकां हांवें ती पळयलां. कितें म्हणटा तो? ताजी दुकां हांवें ती पळयलां. म्हाज्यान पळय ती सोसूंक जावंक ना. तो दुकांक वयतालो, तो रडटालो, तें म्हाका पळोवंक जावंक ना आयजाया. मोगाच्या भाव भयणो, तुमकां खबर आसा तें? रडपाचें म्हणटा तें सोडात. आमी चिंतेचो खोंतीचे कसले पासून थिंगासो ती निशाणी दिश्टी पासून पडना तुमी जाणो काय? खोंतीनी पडली जाल्यार आमच्या माथ्याचेर आनी थिंगासोर एक मिरी येता. पळय तुमचे त्यो मिरयो पासून ताका पळय तें पळोवंक जायना. पळय तितलो पळय तो मोग कोत्ता पळय तसलो सर्वेस्पोर. येसया वस. हेजिकियाक वसोन तूं हें आतां सांग. तुजी दुकां हांवें ती पळयलां. भावा भयणानो, आतां म्हाजो प्रस्न, कितलो वेळ जालो काय? तुजी दुकां सर्वेस्परान पळयलां काय? केन्ना हेतून केल्लें? सगळें मनांतल्यान तूं सर्वेस्परा कडेन तूं उलयलां आसतलें. केन्ना तुवें केल्लें तें? सर्वेस्परा कडेन तूं वळोन पळयलाय. तुज्या काळजान आसलें पळय तें भिरांत आसत, कसलें भें आसत, वा कसलें वजें आसत. सोम्यांक तुवें केन्ना तें सांगलेलें? जेजून आयज सांगूंक जाता काय? पुता, फाटल्या सुमारान पळय तूं दुकानाक वयता तें हांवें पळयलां. दुवे, फाटल्या सुमारान आनी काल पासून तूं रडला पळय अशें हांव तें म्हणटा. हांव तो अशें म्हणटलो काय? हेजिकियाचे विशीं ताणें पळयलें. आयजाया, वच तूं आयजाया. कितें जालें? तो रडटा पळय तें हांवें पळयलां आयजाया. वचोन ताका सांग. 15 वर्सां ताची पिराय आतां हांव ती वाडयता. वचोन ताका सांग. कितलो बरो पळय आमचो सर्वेस्पोर, म्हाजें आतां सगळें सोंपलें. हें चिंतून थिंगा रडटा आसतना सर्वेस्पोर आतां म्हणटा, सोंपोंक ना, अजून सोंपोंक ना. तुजें काम जालें तूं. हेजिकिया तूं तशें चिंताय. हांवेंय तुका तशें सांगलें, पूण तूं पळय दुकानी रडलाय म्हणोन हांव तुजीं वर्सां वाडयता. तुका हांव पेखोवणी आतां दिता. प्रितीच्या भाव भयणानो, आयज तुमी खंयच्या गांवांतल्यान, खंयच्या प्रांतांतल्यान, खंयच्या शारांतल्यान हो संदेश तुमी आयकता. कोश्टान त्रासान तुमी ह्या वेळाचेर तुमी पडला आसत. पयशाचे बाबतींत तुमकां कोश्ट आसत. म्हाजें सगळें सोंपलें अशें तूं चिंताय. सर्वेस्पर तूं कोणें उलयता. हांव तुमकां दुकानाक वयता तेन्ना हांव तें पळयता. तुजे कोश्ट हे हांव पयस कोत्तलो. हेजिकिया राजा त्या भाशेन दुकानी रडलो पळय तेन्ना हांवें तुका सांगलां न्हू. तुजें दूख आनी कोश्ट रडप म्हणल्यार तें वेगळें. तें कोश्ट आनी दूख घेवन सर्वेस्पराचेर पळय तूं नदर लायताय तें म्हणटा पळय तें सारकेंच वेगळें. कित्याक म्हजें जिवीत अशें जालां? कित्याक म्हाकाच हें दुयेंस आयलां? कित्याक मेवलो पासून तो पळय फातकी मेवलो? अशें रडोन फायदो ना. तुजें दूख तूं सर्वेस्परा कडेन वचून म्हणटा. सर्वेस्परा तूं म्हजें दूख पळयताय न्हूय. म्हजें दूख कितें? म्हजे पयशांचें पळय तें उणेंपण पळयता न्हू. म्हजेर काकलूत खोर बापा. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान रडप. हेजिकियाचें रडप पळय सर्वेस्परान पळयलां मोगाचें न्हू. एक बरें जबाब ताका मेवलो. तुजीं वर्सां आतां हांव वाडयता. तुजें दुयेंस आतां हांव पयस कोत्ता. एक मिनीट. कित्याक 15 वर्सां तीं वाडयता पळय तें कितें तें तेजें कारण तिंगा सांगता. आतां आमी तें वाजुया. सर्वेस्पर हांगासर अशें म्हणटा, हांवें तुजी ती मागणी आयकली. तुजीं दुकां हांवें ती पळयलां. आतां हांव तुका पेखोवणी दिता. आतां तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरान वच. तूं वयतलोय. सर्वेस्परान ताका कित्याक बरें केलें हेजिकिया? तूं मरोंक जाय आसतलो, पूण तुका हांव तुजीं वर्सां वाडयता. कित्याक तूं म्हज्या मंदिरान येवंक जाय त्या पासत. मोगाच्या भाव भयणो, तुमी आयकतात. सर्वेस्पर आमच्या जिविताचेर कित्याक काकूळ कोता तें तुमकां खबर आसा? कित्याक आमचे तो कृपा दाखयता? कित्याक आमचे ते कोश्ट पयस कोत्ता? कित्याक आमची दुकां पुसता तो तुमकां खबर आसा? परतून आमकां जाय तशें जिवपाक त्या पासत न्हूय. परतून पिक्चरां पळोवपाक आपल्याक जाय तशें वा दुसरे वस्तुरे फाटल्यान धांवता पळय त्या पासत न्हूय, पूण सर्वेस्परा कडेन वयतले म्हणून त्या पासत. ताजे हाजीरपणान वयतले म्हणून आयज आमचे मदीं जायतो लोक सर्वेस्पराचे बेसो मेवल्या उपरांत, बरी भलायकी मेवल्या उपरांत
परिस्थिती सगळी सारकी जाल्या उपरांत सर्वेस्पराकडल्यान तुमी बाय सोदतात ते चोत्राय दवरात. सर्वेस्परान तुमकां बेसांव दीत, सर्वेस्परान तुमची कृपा करीत तुमकां थिंगासर तो वयर उबारीत. आयकात, ओ बरी भलायकी दीत. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवचें, ताज्या हाजीरपणान, ताज्यात तुवें मोगान, ताज्यात पळय ते भलायकीन तूं वयर सोदतलें म्हणून ते आशा दिवन तुका तें बरें केलां. तुका ताणें पेकोवणी दिल्या ते विसरू नाका भावानो. आनी असल्या ओत्मीक बापाय कडल्यान ताणें जल्म घेतला मानासे. आतां आमी पळोवया इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 33 वोड 6. बेन हिनोदानाच्या फाल्क्यांत ताणें बलिदानाच्या उज्यांतल्यान आपल्या पुतांक वचोंक फर्मायलें. गाडी, जादूगर आनी पारकी हांचे सोवे तो संबोवन दवरतालो. अशें ताणें सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार खूब वायट तें केलें आनीक सर्वेस्पराचो राग चडसो केलो. ताणें एक कांतोयल्ली मुर्ती केली आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत दवरली. ह्या मंदिरा विशीं सर्वेस्परान दाविदाक आनी ताच्या पुताक सोलोमोनाक अशें म्हणलें, ह्या मंदिरांत आनी इस्रायलाच्या सर्व कुळां मदें वेंचून काडलोल्या शारांत जेरुसलेमांत म्हजें नांव सदांकाळ वसतलें. तुमच्या पुर्वजांक दिलोल्या देसांत इस्रायलाचो पांय भायर पडूंक हांव कदींच दिवचो ना. मानेसाचें दुयेंस कितें सर्वेस्पराचें तो आयकोना. सर्वेस्पर सांगता पळय तें परवा करना. सर्वेस्पर सांगता पळय बेपरवा करता आनी आपल्याक जाय ते भशेन जियेता दुसऱ्या पोरक्या लोकां मदें आनी पातक्या लोकां मदें. आनी तसलेंच न्हय तितलें तो करिनाहलो. वोड 9 मानेसान जुद्या आनी जेरुसलेमाच्या रावतल्यांक ह्या भाशेन वाट चुकोवची केली. दुसऱ्या जातींचें व्हड वायट केलें. जे पळय सर्वेस्परान इस्रायला मुखार आसली पळय तांकां काबार केल्ली. तो आपुणूच वाट चुकोवंक ना पूण आख्या देशाक वाट चुकयली. कोण? मानेसे. कोण वो मानेसे? एक वर्त्या ओत्मीक बापाय कडल्यान जल्मल्लो. बावा, मातशें चिंतात, तुजी आवय एकदम ओत्मीक, तुजो बापूय एकदम ओत्मीक. सोबेंत कितें तरी बरें तांची गोवाय आसा. गोडेक ते सोबेन कसली तरी सेवा कोत्ता आसतली. सोबेन कसले तरी सेवेन भाग घेतात ओ सेवा कोत्तात. असल्या सेवकांक सोबेंत पळय तुमी भाग घेतात पळय तांकां तुमचे आवय बापायचे तुमी आदार दिवपी तिंगा जावंक जाय. पूण आयज तुमी कितें करता तुमी जाणाव? तुमी तांकां रडयतात, तांची शांती बिगडायतात, तांची खुशालकाय तुमी काडटात. इतल्या बरे आवय बापायक ताणें जल्मला. तुमी एक ओत्मीक कशें जियोवचे बोलदेक, बेसांवाची मनशां जावचे बोलदेक, दुसऱ्यांक तुमी आशिर्वाद दिवचे बोलदेक कितें करता तुमकां खबर आसा? तुमी थिंगासर स्वतायतात तुमच्या वागणुकीक लागून, पातकी कोण्यांक लागून. सदांच मागणें कोत्ता पळय ते आवयक, बरी सेवा कोत्ता पळय ते बापायक, रडयतात. हें सारकें न्हय मोगाच्यानो, हें सारकें न्हय मोगाच्यानो. आपल्याच्याच आतां तुमी सगळें नाश करचे न्हू. आतां आमी सगळीं मागणें करात. वर्त्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा सारको सुटावय तूं आमचे लागीं उलयले बापा. वरती मोलादीक पळय संदेश तुवें आयज आमकां दाखयला. हे उतराक तूं थिंगासर फळ दी. बापूय खोटो आसत, पूट खोटो आसपाची गरज ना. हें जोसायाच्या जिवितांत आमी पळयता. बापूय ओत्मीक म्हणून पुतूय ओत्मीक आसतलो अशें जातलें. थिंगासर रूल ना. मानेसान थिंगा दाखोवन दिलें कितेंय जावं तें बापा. खोटे मनीस जावंक जाय वो खोटेपण सोडूंक जाय हें आमचे पे बुद्धीचेर आदारीत आसा. बापूय खोटो म्हणून पुतान खोटो जावपाची गरज ना. बापूय पातकी म्हणून पुतानी पातकी जावपाची गरज ना. हें जाणा जावंक आयज सान दर एकल्यान. आवय कसली जावं दी, बापूय कसली जावं दी, पूण ते तुजे अभिशेकान थिंगासर तुजी सेवा करपाक तांकां काकूळट को. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. आप सबको शलोम। मेरा नाम फनी कुमार है, मेरी पत्नी का नाम कुमारी है, मेरे 2 बच्चे हैं। परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं सिक्योरिटी का जॉब करता था।
और कितने दिन ऐसे कम तनख्वाह की नौकरी करूंगा। इस तरह से छोटे व्यापार किया और वो ठीक तरह से नहीं चले और अधिक ब्याज में पैसे लिया और आर्थिक समस्या में पड़ गया और बहुत दुखी था। कर्जों के डर से वो घर नहीं आते थे और जो लोग कर्जा दिए वो घर आकर बहुत डांटते थे। बच्चों के लिए भोजन भी नहीं रहता था, भूखे रहते थे। ऐसी बुरी स्थिति में एक भाई के सहायता के द्वारा मैं यीशु मसीह के बारे में जाना। तब मेरे जीवन को सुधारिए, ऐसे मैं घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु जो आश्चर्य कार्य कर रहे हैं कलवरी आवाज टीवी प्रोग्राम में हम देखे, हम वचन सुने और वचन सुनने के बाद गवाही देके प्रभु लोगों के जीवन में कैसे आश्चर्य कार्य किए, इन्हें हम गवाही के द्वारा देखे। हमारा विश्वास आप पर ही है और ये गाना सुनकर हमें बहुत हिम्मत मिली। हम कलवरी टेम्पल सेवकाई में भाग लेना चाहते थे और टीवी प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहते थे। पहले जो व्यापार में लाभ आना था मैंने सोचा था कि नहीं आएगा, लेकिन प्रभु के कृपा से आया। हम बुरी स्थिति में थे, फिर भी हम उन पैसों से कलवरी आवाज टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर किए, सबको सुसमाचार सुनाए। हम मुश्किलों में थे, प्रभु हम पर दया किए और हमें आशीष दिए। एक सी फूड क्वालिटी इंस्पेक्टर प्रभु मुझे बनाए, इतना मुझे आशीष दिए। प्रभु हमें बहुत आशीष दिए और एक कार दिए। मैं बहुत दिनों से किसी से ना कहने वाली बीमारी से तड़प रहा था। चाहे कितने भी पैसे खर्च करे वो बीमारी ना जाने वाली थी और प्रभु मुझे चंगा किया और मैं स्वस्थ हूँ। और अब हमारे कर्जे सारे दूर हुए, हम अच्छी तरह से जीवन बिता रहे हैं। अब हम सी फूड एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किए, उसे भी प्रभु आशीष दिए और 8 लाख रुपयों वाला जमीन हमें दिए। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब महीने में लाख रुपए कमा रहे हैं और हर महीना 10,000 रुपए हम प्रभु को दशमांश दे रहे हैं। कलवरी आवाज टीवी प्रोग्राम हम 4 बार स्पॉन्सर किए। हमें देखकर 4 परिवार कलवरी टेम्पल आ रहे हैं। प्रभु आशीष देने से कैसा होगा। हमारा जीवन एक उदाहरण है। हमें आत्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रभु सतीश कुमार जी को भेजे हैं। लोगों को सीधे मार्ग पर चलाने के लिए सतीश कुमार जी इतना मेहनत कर रहे हैं। सतीश कुमार जी को हमारा धन्यवाद। हमें इतना आशीष दिए, प्रभु को सारी महिमा मिले।